जे जेन्युइन रिक्वायरमेंट असता हॉस्पिटल, खंयचेंय हॉस्पिटल म्हणलें काय जेन्युइन रिक्वायरमेंट म्हटल्यार सगळे वार्ड इतले 2 फ्लोराची बिल्डींग आसा, ह्या वॉर्डांनी ऑक्सिजन लायन वचोंक जाय आसली. ही कन्स्ट्रक्शन लेवलाचेरच ही लायन जावंक आसली आणि ही लायन आज पर्यंत हॉस्पिटल कंप्लीट जायत येयलें तरी ऑक्सिजन लायनची लायन अजून तेंच्यांनी घालूना. फर्निचर सगळ्या येयल्या, सगळे हॉस्पिटलाक जितले फर्निचर लागता ओपीडीन वार्डांनी सगळ्याक जे लागता ते फर्निचर येयल्या. पण जे प्लान रिक्वायरमेंट असले, जे ओपीडीज आसात 12 डिफरंट ओपीडीज आसात, त्याच्या नंतर ICU युनिट्स आसात, ऑपरेशन थिएटर्स आसात, मिनी ऑपरेशन थिएटर ग्राउंड फ्लोराचेर आहा, हेका जी इक्विपमेंट्स जाय आसली ती अजून एकूय येवंक ना आनी ती सरकारान अजून तेचे टेंडरय करूंक ना. आणि तेका लागून आमी परत सरकारा कडेन परत पाठपुरावो करीत आसा, जेतून लोकांचो सहभाग घेवन सरकारा कडेन मागणी करता की जे प्रायमरी रिक्वायरमेंट आहा ते एकदां बेगीन फुलफिल करचे आणि जे बाकीचे ऑटोक्लेव्स म्हणा, एक्सरे युनिट म्हणा, हांगा मॉर्ग फॅसिलिटी प्लान केल्या, ती मॉर्ग फॅसिलिटी हे सगळे फॅसिलिटी उबे करचे. माझे एक एक्सपिरियन्स सांगता की हांगा आमच्या तुवेंतला आनी एक हल्ली एक एक्सपायर जालो आनी तेजो चेडो भायर आसलो. ते पेशंट ती डेड बॉडी दवरपाक करतलो जाल्यार म्हापसा व्हरचें पडा. ती जर मॉर्ग फॅसिलिटी हांगा आसलेली जाल्यार ती हांगा दवरता आसले. समजा हांगा ओवरनायट दवरूंक शकना कित्याक दुसरे दीस त्याच्या बॉडीक वास येवंक शकता, अशे डिफिकल्टीज आसात. मनोहर पर्रीकर भाईचे जे स्वप्न आशिल्ली ती स्वप्नातली सगळी प्रोजेक्ट्स आम्ही पूर्ण केली. तशें आसत जाल्यार मनोहर भाई पर्रीकराचे स्वप्न हे आशिल्ले प्रोजेक्ट, हे तांचे प्रोजेक्ट आशिल्लो तांच्या CM आसतना ताचे सायन जाल्लेलो. तेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर एक हेल्थ मिनिस्टर आशिल्ले, तांच्यांनी प्रपोज केल्ले हे CMान सायन करून फुडें व्हरपाचें काम. जे 150 सिटां वाडोवपा खातीर एक एश्युरन्स दिले मेडिकल कावन्सिल ऑफ इंडियेक की आम्ही फुल फ्लॅज रुरल हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल लिंक टू GMC असे हॉस्पिटल आम्ही उभारतले. आणि ते हॉस्पिटल तुवें हाडपा खातीर मुख्यमंत्री आसतना पर्रीकर भाईची सायन आसा आणि हो प्रोजेक्ट अजून फुडें कित्याक वचना की फुल फ्लॅज हॉस्पिटल उबें जावन ताची सेवा लोकां पर्यंत पावपाक. हे हॉस्पिटल दाखोवपाक नाका, शो नाका. आजकाल सरकार सगळे PPP तत्वाचेर चलोवपाक दितात. आता श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो येदो व्हडलो नॅशनल गेम्सा खातीर आनी स्पोर्ट्सा खातीर उबारलो स्टेडियम आज जर ते PPP तत्वार दिवंक शकतात जाल्यार हे हॉस्पिटलूय ते दिता अशें आमकां दिसता. आमकां सब डिस्ट्रिक्ट आनी अपग्रेडिंग ऑफ रुरल हेल्थ सेंटर आमकां नाका. आमकां जे प्लॅन केला हॉस्पिटल, जे लिंक हॉस्पिटल टू GMC 100 बेडेड हॉस्पिटल हेच आमकां जाय. एक सदस्य या नात्यान सरकाराकडे मागता की हो जो आमची मागणी आसा, जी मनोहर भाईचे स्वप्न असल्या त्या स्वप्नाक पूर्तता करची. त्याच भशेन 2012 पासून आज मेरेन आमच्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीत, पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीत आमदार जावन गेले. मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलींचे आमदार श्री दयानंद सोपटे, आताचे विद्यमान आमदार जीत आरोलकर हांचे कडेन मागणी करता की हो विशय असेंब्लीच्या फ्लोरार मांडचो आणि सरकारा कडल्यान एश्युरन्स घेवचे. आमकां फाटल्या फावटी ज्या वेळाचेर ऑगस्टान असेंब्ली चालू आसली त्या वेळाचेर आमदार जीत आरोलकरान CMा बरोबर आमची भेट घालून दिली. तांच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिले. पूण ही बरेपणाची गजाली येतात. लेट इट डिस्कस ऑन द फ्लोर. सध्या विधानसभा असेंब्ली सुरू जातली 3 दिसाची आसतली ती, आणि तातूंतल्यान मागणी करता विद्यमान दोनूय आमदारा कडेन की हो विशय असेंब्लीन पुटअप करा आणि ताचेर सरकारा कडल्यान व्यवस्थित एश्युरन्स घ्या. मनोहर भाईन काही प्रोजेक्टांचे फाउंडेशन घातले, काही प्रोजेक्टाचे पार्सेकर सरान फाउंडेशन घातले. ते प्रोजेक्ट सुद्धा हांकां कंप्लीट करपाक जाले ना, सांबाळपाक सुद्धा जाले ना. आयज तुवें हॉस्पिटल जे 100 बेडेड GMC लिंक्ड हॉस्पिटल, जायते जाण वेळोवेळी मागणी करतात GMC लिंक्ड हॉस्पिटल कित्याक म्हणटा. आयज गोंयच्या लोकांक अभिमान आणि स्वाभिमान आसा की GMCन कशें हेल्थाच्या बाबतींत खंयच्या विशयाचेर टिका करप, खंयच्या विशयाचेर टिका करप ना, एका म्हणून रेस्ट्रिक्शन आसता. पण GMCन जी फॅसिलिटी लोकांक जी मेळटा त्याच्या बाबतींत कितलेशेच लोक म्हणटात तशे समाधानी असतात. खंय हियर एंड देर थोडेफार गोष्टी घडोवंक शकता, पण तेकाच लागून त्या वेळार जे प्रोविजन केल्लेले की हे जे हॉस्पिटल आसा ते GMC लिंक्ड हॉस्पिटल कित्याक आसपाक जाय हो दूरदृश्टीन विचार त्या वेळाचेर पार्सेकर सरान केल्लो
आणि तेका लागून हे जीएमसी लिंक्ड आसपाचें म्हणून ही घोशणा केल्ली. आयज म्हजी फक्त एकच विनंती आसा गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक की तो आमच्या पेडणे तालुक्यात पारसे गांवांत येता. पारसे गांवची श्रीदेवी भगवती आपली कुलदैवत म्हणटा. ते कशें कितें तो तेकाय खबर आसतलें आनी तो संशोधनाचो विशय आसतलो. बट तरी सुद्दां तूं जर देव देवतांक पेडणे तालुक्यांतलो इतलो जर मानताय जाल्यार आमची तुका नमस्कार करून विनंती आसा. पेडणे तालुक्याची जनता आरोग्याच्या दृश्टीन म्हणटात तशी तुज्या कडेन जायत्या वेळाचेर विनंती करता. ही एक सादीशी मागणी 20 कोटीचे प्रोविजन फाल्यांच्या बजेटून असेंब्ली सेशनान बजेटान जर घालूंक जर विसरलो आसलो जाल्यार स्पेशल प्रोविजन कर. कोणाक तरी कॉलिंग अटेन्शनाच्या वेळाचेर हो विशय उपस्थित करूंक लाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.